दिव्यवाणी 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 मुगाच्या बाबयनीनो म्हजो एकलो मोगाचो इश्ट मस्त वर्सां हांव दुबाय काम करना आसा. तो एकावंटंट जावन काम करता. मस्त वर्सां जावन आसा आनी बरो सांबाळा ताका, बरी कंपनी तशें. खरी एपटीत आनी ह्या दिसांनी म्हळ्यार एक 2-3 वर्सां जावन म्हाका देवान कितें हांगा हाडलो. हांगा हाडून केल्लें काय जालें हांवें. म्हजे कडेन काय जालें आसा. अदे रागा अदे हाडू. केदोळा फोन केल्यार ते अदे रागा अदे हाडू. तेंत पोदु तोत्तु रागा तोत्तु ताळो तोत्तु ताळो तसो. केदाळीत उलयलें उलयता. हांवें खालें कितलें म्हणून सांग. मागीर एपटी ताका पयलीं आयकोन हांव वोगेत रावतालो खालें कितें म्हणून. मागीर एपटी ताका समजोनी दिजें म्हाकाय वेळ आसल्यार. वेळ ना जाल्यार वोग्यान एपटी पळया उलया म्हणून फोन दवरचें जालें. थोडे फावटी म्हाका इल्लोसो वेळ मेळटा कोणी आसनांत या म्हाकाय देवाचे उतार म्हणजे आतांत ना बायबल देवाच्यो पवित्र पुस्तक आतां नासल्यार वो सर्मांव करूंक आनी परत म्हाका तितली राटवळ नासल्यार हांव उलयतां ताचे कडेन. ते खालें गी म्हूण. एक दीस हांव केदार सांगतालो तुजे कडेन बरें उलोवंक म्हाका म्हूण. आनी थोडे फावटी ताचें फोन काडूंक जायनासलें. फोन काडून उलयलो एक दीस. उलयताना तो म्हणलो हांवें उलयलो खंय गेले कितलो सांबाळा सुरतावन. आनी सुरतावन तुका बरो सांबाळा तितलो सांबाळ कोणा मेळटा. ल्हान ल्हान कामांतावन येवन तूं ह्या हाका पावलाय तूं. ह्या व्हड कंपनींत ह्या अंताक पावलाय. आतां इतलो बरो सांबाळा तुका. तुजे कडेन पयशे ना म्हूण रडल्यार एक दुबायंत 2,000 2,500 3,000 3,000 काम करचीं 2,500 काम करचीं भुरगीं आसात हांगा वचून. रूम कर रावल्यांत इल्लेशें उरोंक घरा धाडटा हॅप्पी उलयताना पोट भरता. आनी तूं इतलो पयसो आसलो इतलो पयसो जोडटा हितून ना म्हळ्यार काय जालें. ना हांवें थंय जागो कोणान घाल्लो तो आतां वचना. तो त्या वेळार म्हाका एकल्यान सांगलो हांवें इल्ले चडूच पयशे दिले ताका थंय बरी रेट आहा म्हणून. तो बरी रेट मेळोना काय थंय ताळवलो ना. आनी ते तो कोणें काणयो म्हूण सांगल्यार उण्याक विचारता म्हाका इतलें मेळा जें म्हणून. मागीर आनी एकल्यान बिजनस करता म्हणल्यार पार्टनर करया म्हणलें आनी हांव इतले तांतूं घाल्यात काय इल्ले गी तांतूं घाल्यात. आनी तांतूं घालना तो त्या गांवचो लोक करता तुमकां हांव खंयचो गांव म्हूण सांगना. त्या गांवचो म्हूण करता ते बोट दिल्यार हात गिळटात. बोट दिल्यार हात गिळटात. आनी तांचे कडेन बरें उलयलो म्हूण दिल्यात. सुरू इल्लें बरें दाखयलें ताणें बरें दाखयलें. हाचे कडचे पुरा सायन आनी पुरा काण येयली. मागीर पळयता कंपनी ताच्या एकल्याच्याच नांवार कर तो वयर येवन हाका कांयच नासल्या बरी आनी रिणाच्या हाका पुरा सायन करन आनी कांय नासल्या बरी हाका दिनासल्या बरी करून तो वोट जालो. तशें ते 4-5 जाण केल्यात. आनी वो म्हणटा देवान म्हाका कितें हांगा हाडलो म्हज्या हातान कांय ना म्हूण. म्हणयत गी देवान ताका येल्लो. आतां वो देवाचेर बरोसो कंप्लिटली सांडला. आनी हाका कितल्या जाणांक देव जेजून व्हरून थंय ताच्याक ल्हानकाम दिली हांगा बरें थोट करन बरी माडी लावन बरें घर बांदून थंय हांगा पयशे घालनासतना खंय पळय इनकम येता बरें चिंतून घालन ताची आस्त आनी बोदी क्रेडीट करून भुरग्यांक बरें शिकाप दिवन आनी बरें येता भुरगें आतां कामां येता म्हणटाना तें इतलें बरें काम इतलो सांबाळ सोडून तांगा आयला. आनी ते देव आनी मागणें म्हणटाना कळटा म्हाका तांच्या घरा मागणें म्हणटाना आतां अशें वयर घालून जेजू पळोवन ते मागणें म्हणटाना काळजांत येवचो संतोश कळटा. आनी हाचें केदाळ दूख कितलो सांबाळ तांच्या हाच्या हाच्या कितलो सांबाळाक सोड दूख खंय घाला. देखून हांवें सांगलें हांव तुजे बरीत एका जाग्यार येता बऱ्या जाग्यार येता आनी ती व्हडली एक गुंडी कोणता तेण्याच्या गोरवांचें आलें सारें पुरा शेणान ताका घालता आनी गुंडयेर शेण बुडल्या शेणान उडटा आनी दिसूक म्हणटा तूं कित्याक म्हाका हांगा हाडलोय ह्या गुंडयेंत कित्याक उडलोय म्हूण हांवें विचारल्यार या तुज्याच घरा हांवें म्हळें तुज्याच घरा तुज्या जाग्यार हांव आयलो आनी ताचे तुजे कडेन एक कोऱ्यां खाणयलें तें तुज्या मुखार सदां हांवें कोणटा तूं पळयताय कोणटाना हांव तुजे कडेन विचारून कोणता त्या नेण्याचें शेण आनी त्या गुंडयेंत घालता आनी तुज्या घरा आयल्या उपरांत त्या शेणाच्या गुंडयेंत हांव उडटा आनी तुका सांगता हांव कितें आयिल्लो तुज्या घरा हांव ह्या गुंडयेर पडलो कित्याक तुज्या घरा आयिल्लो ह्या जाग्यार कित्याक आयिल्लो म्हळ्यार तुका कशें बगता तशेंच देवाकी तुका दुबाय गेल्ले पुरा फाट गे दुबाय गेल्यार आजून वर्ते जावनात गे
दुबय गेल्या वरवीं न्ही आमच्यो इतल्यो इगर्ज्यो आज वयर येयल्यात. दुबय गेल्या वरवीं गल्फाक गेल्या वरवीं न्ही आज इतल्या इगर्जेंक कुमक मेळ्ळ्या. गल्फाक इस्रायल गेल्ल्या लोकांनी न्ही भायर अमेरिका युरोपांत आसच्या लोक भायर गेल्ल्या लोकांनी न्ही आज आमकां इतल्यान दिवन कितल्या जाण आवयांनी वचून तें घराचें काम करून भुरग्यांक शिकप दिवन भुरगे मॅनेजर आनी सुपरवायझर इंजिनियर आनी बरे एकावंटंट CA जावन न्ही आमच्या आतां हांगा संवसार आमचो कोडयाळचो समाज कोंकणी समाज वयर आयिल्ली बरे बरे संस्थे आमी बांदल्यात. खंयचेय हांवें इगर्जेन पळयतना कितल्या जाणांच्या भायल्या गांवांच्याचें थंय तांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. तांणी कितल्या जाणांनी कुमक दिल्या हें पळयतना कितली खुशी जाता. कितली देवाक अर्गां दिया वगलाप दिया महिमा दिया म्हूण जाता. देखून हांवें ताचे कडेन सांगलें पळया तुवें कितल्या जाणांचें ताचें सहकार आसा तें. हांगा गांवच्या लोकांनी कितलो सॅक्रिफायस केला आमचो गांवचो लोक. कांय ना भायर ताण भुरग्यांनी धाडलें व्हरून आमच्या इगर्जे बांदूंक गी आनी आमचे संस्थे बांदूंक गी कितली तांणी कुमक केल्या. आमचो कोडयाळचो लोक कितलो बरो कुमकच्यान आनी एकल्याचे कश्ट पळोवन स्पंदन करता. काडलें म्हजे कडेन आसलें म्हजो एक वांटो म्हाका करूंक जायना आनी तीं करतात करून दिता म्हणून एक हातूंत दिना गे आमी. कोडयाळच्या लोकांचें काळीज तें पवित्र वांजेलाच्या स्पिरितान बरयलें न्ही गे. देवाचो नी स्पिरीट आमच्या काळजान तें रास करता न्ही गे कोडयाळच्या. तांचें मौन तें तसलें कितलो बरो क्रिस्तांवांच्या काळजांत हर एक क्रिस्तांव कोणीय जाल्यार जावं दी देवाचो स्पिरीट देवाचे उतार रास करता. देवाची काकूळ तांच्या काळजांनी भरल्या क्रिस्तांवां तें आनी खाण दितात. आमचे आतां कोडयाळच्या फाटीनात बिलकूल नात. ह्या जागदावन हांव सांगतां तांची मावाळाय बगुल्लो हांव सांगतां. आमचे कोडयाळचो लोक कवलो मोगाळ क्रिस्तांव लोक खंय गेल्यार कवलो मोगाळ खंय मोगाळ. हांव दुबय रेती दिवंक गेलां शारजा रेती दिवंक गेलां आनी गल्फांत थोड्या गांवांनी हांव रेती दिवंक गेलां इस्रायल गेलां आनी थंय लोक मेळटा येरेचे इंग्लिशान मी सांगतना तकड्यांक करसातान येतात उलोवंक येतात. हर एका भाशेन इंग्लिशान म्हाका मिसांग 4 मिसांग 5 मिसांग सरमाव दिवंक ते पात्रां मी सांगतले. तो पात्रां म्हणटालो तुमकां देणे आसा सरमाव सांगचे देवाचे उतार एक दिसा तुमी आसता म्हणसर 15 दीस हे 4 इंग्लीश मिसांग तुमी सकाळींच्या मिसांक तुमी सरमाव सांगा. संजेर तुमची रेतीर ना सकाळींच्या एका मिसांग आयतारा संजे रेतीर आसतली सकाळींच्या मिसांग कितली मिसां ब्रेस्तारा शुक्रारा शनवारा आयतारा कितली 4-5 मिसां हांव तो सरमाव तयार करतलो आनी सांगतलो. म्हाका 10 मिनटां 12 मिनटां सरमाव दिवंक आसतलो. मीस ताणें सांगलें शॉर्ट करा अर्द्या घंटे भितर जायचे. मी सेगीन ते फास्ट करतले पूण सरमाव व्हडलो दिवंक सांगतलो पाद्राक देवाचे उतार दिवंक तुमी आयल्यात तुमी बरें देवाचे उतार दिया म्हूण. तशें खुशी जाता. देखून मोगाच्यान आमी पळयता देवान आमकां ताच्या ग्रेस्तकायेतावन आमकां जाय जाल्लें प्रोवायड केलां. आमकां जाय जाल्लें ताणें दिलां म्हणटा तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र 6:17 अध्याय 6 श्लोक 17 6:17 सांगता काय म्हळ्यार ताच्या तिमोथीक बरयल्या पत्रांत सांगता देवाचेर भरवोसो दवर सांडिनाका. ताच्या ग्रेस्तकायेतावन तुका खंयचें गरजेचें आज म्हाका कितें गरज तें सगळें तो दिता म्हणून. थोडे फावटी आमकां रेकॉर्डिंगाक आनी आमचें मिसांग काम करूंक हे युट्यूबाक घालूंक आमकां इल्लोसो खर्च येता. देखून थोडे फावटी ह्यो फाल्यां कसो ह्यो खर्च दिवचो फाल्यां कसो खर्च दिवचो कांय ना म्हूण आतांत म्हणटाना. आतां आमकां हेल्प करचे मनीस आसात. थोडे फावटी तांकां विसरून येता गी तां कितें गुंतूना. चिंतिनातलो मनीस सकाळीं येवन आमी विचारूंक नाका आमी तें दिवंक जाता गी जायना गी आनी खालें कितें ह्या देवाचे उतार प्रसार करूंक आमचेर तांक आसा गी आमी कांय हेंचें देवा तांकां देवाचें बेसांवां देवान मिसांव दिलां उरलें तो पळयता म्हूण तित्त मतीन घालून काडयलां आमकां करूंक जाता म्हूण. देव खंयच्यान मणी हाडून हातांत दवरता आमी आशेल्याच्याक चड दिता. देव तो देव दोश ताच्या ग्रेस्तकायेतावन आमच्या गरजांक तो पावता. पयलें तिमोथीक बरयलें पत्र 6 अध्याय 17 श्लोक 6:17 1 तिमोथी 6:17 आमकां चड आसलें तर कितलें बरें आसतें जालें म्हजें चिंताप थोडे फावटी हांव पुरो हें चड आसा जें जालें शिकप चड आसा जालें रोमाक हांवें एफटी वचून युनिवर्सिटीन शिकोनासलो म्हाका इल्लें चड शिकप आसा जें आसलें आनी इल्लें थियोलॉजी चड शिकायचें आसलें हांवें आनी एक 4 वर्सां परतून वचत जें जालें चड शिकप आसलें तर
म्हाका PhD कर म्हळ्यार हांव वचोना. सिप्रियान तेदाळ आमचो कावन्सिलर आलो, तूं रोमा वचून PhD कर. हांव बिलकूल PhD करना म्हण सांगलें, म्हाका नाका. कुठेन करस काल्याक, इतलें शिकलें पुरो म्हणून म्हाका बगलें. आमकां म्हाका देवाच्या उतर वाचूंक कळटा, ताचो अर्थ कळटा. म्हजेर जाय जाल्यार कमेंट्री हांव जाण येयलां तें वाचतना एका देवाचे उतार म्हाका ताच्या कृपेन म्हाका अर्थ जाता. हांवें त्या व्हडल्या व्हडल्या पंडितांनी बरयले बूक काडल्यात, व्हडली व्हडली भाशेंतले हिब्रू ग्रीक शिकोवन मूल अर्थ कळलो म्हूण सोदूंक काडून ताचे रिसर्च केल्ल्यांचे बूक काडल्यात. ते बूक वाचतना म्हाका कळटा. देखून म्हाका सड आसलें तर आडवो मनीस पळय भायल्या गांवांत फोन करता, म्हाका हांगा हाडला कित्याक देवान, हांगा कित्याक देवान कित्याक लागून. देवाच्या गोमट्या बांदताय तूं, देवाच्या पेंगटा बांदूंक तुका अधिकार आहा गे. देवान तुका बरो जावं केल्लो, थंय पयशे घाल, हांगा पयशे घाल, ह्या मनशा थंय, त्या मनशा थंय. ते देवाच्या स्पिरितान बरयल्ले मनीस गी. तुवें पयशे घाल्ले, तो खाणून दवरलो. देवाचो स्पिरीट आलो दवरतो गे तो. देवाचें स्पिरितान बरयल्लो. देवाचो आत्मो ताचे थंय रास करता जाल्यार, देवाच्या वाटेन तो चलतो जाल्यार आनी तिचीं कामां करतो गे. तुवें पयलें पळय ह्या मनशाक पयशे दिवचे, वो देवाच्या वाटेर आसा गे म्हणून. वो देवाच्या वाटेर नातिल्ल्या मनशाक तुवें कशें दिवंक जाता? दिवंक जायना तुवें. देखून म्हाका सोड आसलो तर, सांबाळ आसलो तर हांव कितलें बरें करतो. आनी इल्लो सोड आसलो तर. आतां हांव दुबायचे 20,000 दिरहाम्स आहात, आनी एक 25 आसले जाल्यार 5 हांव काडून मिसांव कामां दितो म्हूण. चड आसलो तर तें आसलें तर, आमकां व्हडलें घर आसलें तर, हांव सैऱ्यांक आनी प्रापयता. व्हडलें घर आसलें तर, आमकां व्हडलें तोट आसलें तर हांव इल्ली शिकुमोग आनी इल्ली सोड करतालो. आमकां व्हडलें कार आसलें तर आमकां आनी इल्ली मर्याद मेळची आली. कारांत मर्याद मेळची. तुज्या जिणेंत, तुवें दाखयल्या मोगांत, तुवें केल्ल्या त्यागांत, तुवें केल्ल्या मागण्यांत मर्याद न्ही, व्हडल्या कारांत मर्याद. म्हाका व्हडलें काम आसलें जाल्यार कुटुंबांत आनी खद व्हडलें काम आसलें जाल्यार तातूंत न्ही, स्वताची माय मोगाची सेवेची जिणी जियेताय पळय तातूंत तुका मर्याद मेळची. व्हडल्या कामांत, व्हडल्या घरांत न्ही. मादर तेरेसा घरांत पडक्यान ती जियेताली. तिचो गौरव, तिचो मान जर्मनी, इटली तिचें नांव काडटा लोक, व्हडले व्हडले मनीस. हांव एक सरमन दिता लोक आयकता पळय. मदर तेरेसाच्यान हांव चड काणयो गोत्ताल्यो पुरो सांगल्यात थंय. जर्मनी सांगल्यात सरमनाचेर. हांव जर्मनी मिसांव करूं येतालो. मदर तेरेच्यो मस्त काणयो गोत्तात म्हाका. पुरो तिचे सांगता लोक वयर दोळे उक्ते करून पळयता. केदो केदो व्हडले मनीस इगर्ज बरो नासतले आयतारा सगळीं म्हाका पळयतात. आनी मदर तेरेसाच्यान सांगता देखून ती सेक्रेटरी म्हणाली लोक मस्त मिसाक येता म्हूण. इटलींतल्यान लोक सोडलो हांव मदर तेरेसाच्या प्रसंगान सरमन सांगता म्हूण. देखून व्हडलें थोट आसलें जाल्यार सोड मर्याद, व्हडलें कार आसलें जाल्यार सोड गौरव, व्हडलें काम आसलें जाल्यार आमकां तें व्हडलें काम आसलें जाल्यार आमकां खोल मान आनी रेस्पेक्ट मेळटो. आनी व्हडलें काजार काडिल्लें जाल्यार दुयेचें, व्हडलें काजार पुताचें केल्लें जाल्यार 5 करोडांचें, 3 करोडांचें, 4, 5, 6 करोडांचें व्हडलें एंगेजमेंट 3 दिसां पयलें एका हप्त्या एका आयतारा एका व्हडल्या हॉलांत, ती पार्किंग आसता व्हडल्या हॉलांत एंगेजमेंट चेडवाचें. मागीर बुधवारा दीस रोस, बुधवार पुरो वट्टू खाता. आतां वट्टू पयलेंचें बरें न्ही. एंगेजमेंट 6 म्हयन्या पयल्यान जातालें आदल्या काळार. आनी गौरव तेजो हांव 6 म्हयन्यांत हांव ती काजाराच्या दिणेक राखून तो संभ्रम आसतालो. आतां कांय ना, एकाच हप्त्यान संभ्रम जालो पुस्कू जालें. वय तशें एका आयतारा. मागीर बुधवारा ब्रेस्तार दीस रोस व्हडल्या रिजॉर्टांत व्हडल्या रिजॉर्टांत रोस. आनी नेक्स्ट शनवाराक आयताराक काजार व्हडलो हॉल, ओपन ग्रावंड, व्हडलो हॉल आनी पुरो अब्बा करशिल्ल्यात खोले पुरो स्टार्टार खोगलें स्टार्टार जालें. आमचे काजार जिणी आणकी स्टार्ट जावना. स्टार्टार कितले लोक सांगता कितलें स्टार्टार म्हणून, कितलें स्टार्टार, जायतलें स्टार्टार. 2 घंटे स्टार्टार लास्ट जेवण 1 घंटो जेवण, 2 घंटे स्टार्टार, खोलें पुरो स्टार्टार. आनी आतां काजाराची जिणी स्टार्टच जावना, थंयच रावल्या. तांच्या काय मिसअंडरस्टँडींग, चेडवाचें आनी ताचें मिसअंडरस्टँडींग बय. देखून स्टार्टच जावना. स्टार्टर तितल्या स्टार्टारान जिणी स्टार्ट जावन. देखून जिणेंत नीज संतोश साद्या संगतींनी आटापता. सिंपल थिंग्स. देवाचें उतार सांगता जिणेंत नीज संतोश, रियल जॉय, रियल एन्जॉयमेंट इन सिंपल थिंग्स आटापता. साद्या संगतींनी आटापून आसा म्हणून देवाचें उतार सांगता. देखून बायकार वेचें,
खोलो संतोश त्या भुरग्यांनी पळोवन पप्पा डॅडी पटलून ती भुरगीं येतात हांवें रावन पळोवन गेलां ती भुरगीं फास्ट तो ड्रायव्हर येता ती फाटल्यान बसली भुरगीं बापाय पटलून बायकारेचे व्हंकलेन फाटल्यान मदें भुरगीं मुखार एकलो भुरगो आनी तें खोलो संतोश त्या भुरग्यान हें करून बापायन व्हरचें खोलो संतोश वचून आयली मिसा वचून आयली खोलो संतोश बसचें आनी परत पळयचें हांव मिसाक गेल्यार इकडचीं भायर रावचीं भुरगीं सोडोवन बसचें बायल्यान फाटल्यान बसचें ताणें बसचें स्कुटरार बायकार आनी येचें पडचें भुरग्यांक खोलो संतोश आनी तेंपरा तोच न्ही गी संतोश उरलो खोलो त्या साद्या संगतींनी संतोश आसा मागीर आमी आसतना मोगाच्या न्हू ते भायर फेंटाळी आसली तेन्ना सुर्यो बुडतलो आनी 5:30 वरार आमचें काफी संजेची काफी आमी काम करून 5:30 जाताना आमी काफयेर आनी खाले इल्लेशें पोगी खालेंगी मांय करून दितेली या पोळे खालेंगी थोडे आपे आसतेले आनी खाले मांय करून दितेली आमकां आनी मांय करून दितना त्यो भायर फेंटाळेर बसचें तेन्ना सुर्यो बुडता येवन लंब फेंटाळी त्या फेंटाळीचेर बसचें सुर्या पळोवन बा बी बसतलो मांय बसतलो कळय आनी 5:30 बसल्यार 6:30 म्हणसरी उठनातले काय बाबा न्हू उठाची आमचें काम कांय ना तो संतोश कंप्लीट जाता म्हणसर बाब मांय प्रतींत पिवोवचें आनी एकल्यान ग्लास भितर दवरून उदकांत घालून येवचें नातल्यार धुवन येवन बसली आमच्या बी ग्लास गेले व्हड जुले आनी येवन फाटल्यान बसूं थंय येवन बसूं त्या फेंटाळेर बसून कितलो वेळ कापी पिवोवचें आमी 1 घंटो कोणीय कांय म्हणा तो संतोश कामे करचें आसचें उठचें तेन्ना सुर्यो बुडटा ताची किरणां आमचेर पडटात 6:30 जाल्या उपरांत मागीर न्हांवन खाण मागीर इल्लेशें खेळ्ळें आमी न्हांवन गेल्या 7 जावन 7 जावन 15 मिनट 7:30 आमचें 7:30 आमचें मागणें कितल्या घरांनी हांव पळयता थोड्यान येता भायर पर आमी किनी कडेन काय घरा गेल्या नव्यो जागो काण्यार तांकां खालें की जुजाड मेळ्ळी की 2-3 पेटी जुजाड्यो मेळ्ळ्यो की तशें 2 जुजाड्यो मारल्यो की मागीर येतात की खालें म्हूण मागीर पळयता थंय वयर व्हडल्यान तोट केलो आनी तें रान कातरलां तेंच्यो आतां रान आसले रंग आयल्या ही हांच्या वयल्या रानांत इल्लोसो जागो काणी घर बांदतना तिशिल्यो पुरो म्हण जात्यांक आयल्यात इशिना आयल्यात देंवोवन तशें तांकां मेळोवंक कारण म्हूण सांगलें दुसरें वायट सकत ना म्हणून आमी मागण्यांक करना आयल्या पूण मागण्यांनी परत जाल्या क्षण तांणी कापी केल्ली गेल्ली आनी इल्लेशें खावंक आनी केल्लें पातोळी आनी केल्ल्यो भायर बसून खावंक खाता भितर ती भितर आपयताली आमकां ह्यो व्हडली फेंटाळी आसा तेन्ना सुर्यो बुडसो दिसता वारें येता भितर त्या फॅनाच्या वाऱ्यान घाल्या गाद्या तो सकयल तोट गाद्या वयरांचें घर सकयल तो वारें येता आमी सांगलें भितर नाका भायर बसया ना फादर आमी हांगाच बसचें फादर म्हूण आमी सगळें दूय आयलां ताचीं भुरगीं आयल्यांत रजेर आनी पूत भायर हांगा बेंगलोर काम करता थोडे हांगा तर काम करूंक सगळीं वट्ट बसून जेवल्या आनी भायर बसून आमी केलें कापी पियेल्या म्हाका आमचो उडास आयलो हांवें सांगलें ना चेडे आमच्या घराचें चाचरलें म्हणून कितलें बरें जाता म्हणून इव संतोश इन सिंपल थिंग्स बायल्या भुरग्यांनी संगी आमी सुर्यो बुडतना टी पिवची फेंटाळेर बसचें खोलो संतोश सिंपल थिंग्स जॉय टू द फुलनेस ऑफ हार्ट देखून तुका व्हडलें पिकनीक जाय गी संतोषार पावूंक संतोषां व्हडलें पिकनीक कॉस्टली जाय गी व्हडले पयशे जाय गी व्हडले पयशे लॉट्स ऑफ मनी जाय गी टू हॅव दीस फन लॉट्स ऑफ मनी टू हॅव दीस फन जाय गी वी रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ मनी टू हॅव फन जाता जाय गी व्हडले पयशे करशिता थोडे फावटी खोलो संतोश आसा गी म्हाका हांवें खंय पळोवन व्हडल्या काजारांनी तितलो संतोश थोडे सिंपल काजारां सिंपल इल्ले शेळ्ळेचें काजारां वरान तेणी घराच शेजाऱ्यांनी मेळोवन रांदलां शेजाऱ्यांनी मेळोवन वाटचें आनी पळोवन खोलो संतोश शेजारचीं आमच्यान तो म्हणल्यार बरी करतात थंय वचून बरोवन आमी आमचें न्ही तांचें काजार म्हणल्यार वेटर हाडून दितात खोलो संतोश जाता आय डोंट नो देखून लर्न टू एन्जॉय द सिंपल थिंग्स इन लायफ हें बिब्लिकल बायबल असो मनीस तूं बायबल असो मनीस जाल्यार पळयत पुस्तक असो व्यक्ती जाल्यार पळयत पुस्तक असो तूं मनीस जाल्यार पळयत तो पुस्तक तुवें समजलें जाल्यार यू वील लर्न टू एन्जॉय लायफ इन सिंपल थिंग्स इन लायफ यू लर्न टू एन्जॉय द सिंपल थिंग्स इन लायफ साद्या संगती जिणेच्यो साद्यो संगती आतां सांगल्यो पळय त्यो व्हडल्यांक खारान जाय गी भुरग्यांक मिसा आपोवन एन्जॉय करूंक ह्या बायकार खोलो संतोश व्हडल्या हॉटेलां वचून भायर पिवचे वयर तुमच्याच घरा फेंटाळेर सगळें कुटांब बसून उलोवन करून तें खावचें पांय ओडचें आनी परत संतोशान बा कितलो खोलो संतोश व्हडल्या घरांत आसाय पूण एन्जॉय करिनाय संतोश ना हांवें पळयलो केदोडलीं घरां एकल्यान बरयलां बायल भुरगीं नात
घरांत ताणें घर बांदलां व्हडलें घर बांदलां व्हडलें म्हूण सांगलें तुमी पळयचें भितर पेंटींग पळयचें बेडरुमाच्या फाटल्यान आनी कोवलें पेंटींग करेलां ताणें आर्टिस्टाक बेंगलोरच्या खोवलें सोबीत घर आनी कितले करोड घाल्यात कित्याक कोणा गो त्यो व्हडल्या घराक आतां बायल म्हणटा हांवें थंय कशें येवचें हांवें तुका सांगलां म्हणजे हांव एकच दू म्हाका भावी ना कोणी ना आनी एक भयण आसलें जाल्यार तें पळय तें कोण ना म्हूण हांवें ताका इतलें सांगल्यार तर हट्टान घर थंय बांदलां म्हजी पप्पा मामा हांगा आसात आतां पप्पाक पळोवंक मामा वरनी जायना तिका पेंगटान दुख आयलें आतां उकोलचें हें प्रकारचें पप्पा पडलो ताका जायना कोणें करचें देखून हांव दुबय जावन आयल्या ताच्या एका घरांत हांवें थंय एकल्यान रावन हें करूंक न्ही म्हाका म्हज्या आवय सांगाता जायचें म्हज्या आवय सांगता हांव कितलें सांगलें ताका हांव एकलेंच दू म्हूण हांव एकलेंच दू हांगाच घर बांद म्हूण सांगलें ताणें थंय बांदलां आतां ताच्यात आवय बापायन म्हाका गोतूना देखून तूं आवय बापायक तें सांगूं दी म्हज्या आवय बापायक हांव हांगा पळयता आवय बापाय सरल्या उपरांत हांव थंय रावता म्हणटा ताची चूक आहा गे सांगात हें आयल्यार हांवें पळयलें तें कोण्णी नात आनी फोर्स करूं ताका वापर हाड म्हूण हांव म्हणना म्हळें म्हजें जायना तें एकलें छोडू ते आवय बापाय आसात ते आसल्यार ती तिका बरी आनी तेशें आयलें म्हणटा ती डल्ल जातात थंय देखून व्हडलें घर संतोश ना देखून ल्हान घर सिंपल थिंग्स कितलो संतोश थोड्या घरांनी येता कोलो संतोश तर नियाळ करचें आज आमी नियाळ करचें तुका देवान ताच्या तळ्या हातार घेतला तळो हात वो तळ्या हातार गेला म्हूण देवाच्या उतार सांगता इजाया प्रावच्या ग्रंथांत जेरमाया प्रावच्या ग्रंथांत पळया तुमी खंय आसात पळया ताच्या देवाच्या हातांत आहात तूं खंय आसाय तूं खंय आसाय तूं घरा आसाय गे तूं गल्फांत आय गे वय तूं घरा आसल्यार गल्फांत आसल्यार पासांद करचें वय तुका पळया तुका कितें लायक तूं खंय आसाय तें देवाक कळय सगळें देवाक कळीत आसा आतां तूं खंय आसाय देवाक कळीत आसा तुका कितें लायक आसा वॉट यू लायक तुका लायक आसा दुयेचें काजार 1 करोडांत करचें पुताचें काजार 2 करोडांत करचें पुताच्या काजार आनी पयशे आनी करचें पूत घाल्याक मागीर ताणें काजार जावचें घाल्याक तें म्हाका लायक पुताचें काजार बंबाट जायचें आडंबराचें जायचें म्हणून म्हाका कितें लायक ना देवाक म्हाका कितें लायक पळय म्हज्या मतींत काळजांत तें देवाक कळयता म्हाका व्हडलें घर बांदचें पुताच्या काजारा पयलें म्हाका व्हडलें घर बांदचें पुताचें काजार जावचें पुतान घर बांदचें ताणें जेजूच्या कालार जुजेक ताणें घर बांदून मरयेक आपोवन येलें तशें वरेतान घर बांदल्या क्षणां व्हंकलेक आपोवन हाडून नासल्यान ताका आतां चेड्या बापयत बांदतात दुबाय वचून पुतान कांय करनासलो सोमारी जाल्यार व्हडणी तुका कितें लायक ना ल्हान घर म्हाका लायक ना ल्हान बायक म्हाका लायक ना ल्हान कार म्हाका लायक ना म्हाका व्हडलें जायचें सगळें देव कळीत आसा आमचें खालें आडंबर आमच्या वांतो पळय पुरो गोत कळीता देखून म्हाका खालें आहा पळय पुरा म्हजी पिडा म्हाका लायक ना देखून खंय खालें पुरा लायक ना तें कोत्ता तृप्ती नातिल्लें जिवीत जियेनाका मोगाच्या भावा भयणी तुवें खालें करूंक जाता तें कर तृप्ती नातिल्लें जिवीत बिलकूल जियेनाका तें बायबलाचो स्पिरीट न्हय तो देवाचो स्पिरीट न्हय देवाचे उतार वाचलां जाल्यार खंय आसल्यान तुवें तृप्ती पावचें तृप्ती नातिल्लें जिवीत बिलकूल जियेनाका कांयच जोडचें काम करचें जोडचें मोडचें जोड नडचें दवरचें व्हडलें मोडचें पावचें कुमगाराक बाबा कुमगाराक कोलो कुमगार तो कितल्या जाणांक कोलो आवतार कोलो कुमगाराक करशिल्लो मग तुका कुमगार जाल्ल्या उपरांत त्या इश्टांक वयर टॅरसाच्या वयर आनी शामियानाक घालून 8 दीस 3 दीस पयलें आनी 3 दीस उपरांत भायर मार हॉलांत सगळ्यांक आपोवन हांगा इश्टांक तांकां बियर आनी पुरो वयर जाता गालोटो म्हणून पळय त्या शेजारचे सांगतात इतल्या सिंपलाली वचून जोडलां आतां आमी कितलें दिंबेर पडोन मोगलां ताणें वचून पावाजें बैल्या गांवाक परगांव गेला बरो जोडता आनी आंगान मोडटा जोडचें व्हडलो सायबाबरी व्हडलें खारार गुंचें हो देखून मोगाच्या न्हू तूं जोडताय आनी मोडटाय जोडताय आनी जोडटाय म्हणटा फ्रस्ट्रेटेड देदेस्पराचें जिणी ती व्हडल्यो वस्तू घेवंक येताय निमाणें देदेस्पर जायनाशें देवाच्या हातांत हात घाल आतां व्हडलें आशें नाका हांव खंय आसा जंय आसलें
चिंचे हांवें थंय आसाचें आसुल्लें तितलो सांबाळाचें आसुल्लो तोल्या फंक्शन काडचें आसुल्लें तोल्या घराण्याक वचचें आसुल्लें तशें करचें आसुल्लें हांवें खंय आसाचें आसुल्लें थंय आसाचें आसुल्लें म्हण चिंचें तें सोड एम्ब्रेस द प्लेस वेर यू आर एम्ब्रेस द प्लेस वेर यू आर वेंग मार तूं खंय आसाय ताका वेंग मार तातूंत बरें बरें पळय तूं खंय आसाय ल्हानशें घर जाल्यार व्हडली तातूंत मेळचें समाधान पळय थंय मेळची सूख संतोश पळय थंय आसो एकपट पळय थंय आसो मायपास पळय थंय आसो मोग पळय तूं थंय मेळची शांती पळय थंय तुवें काडची न्हीद पळय थंय तुजी आसची स्वस्तिकाय पळय बी ग्रेटफूल फॉर वॉट यू हॅव अर्गांदी उपकारी मोणाचें जा अर्गांदी देवाक हें जाल्यार रे हें सिंपल थिंग्स आहात म्हाका साद्यो संगती आहात बापा म्हाका तुवें समाधान दिलाय म्हाका खुशी दिलाय म्हाका तृप्ती दिलाय अर्गांव वगळाप तुका म्हण दी बाप तुज्या एन्जॉयमेंटाक कितें जाय तें दिता तुका साद्या संगतीनी संतोश पावशें करता आसल्ल्यांत उपकारी म्हण ग्रेटफूल जाय जें म्हण देव आशेता देखून देवा तें ग्रेटफुला उपकारी म्हण दाखय अर्गां दी उपकार आटय देवाचो हर एका संगतीक आनी सिंपल थंय संगतीनी संतोश पावशें कर तृप्ती मेळाशें कर ताका देवाक तूं महिमा दिताय मोगाच्या भावनो ही दुसरी एक विशय घाल म्हळ्यार फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत मोगाच्या न्हू अध्याय 4 श्लोक 13 4:13 फिलिपियन्स लेटर टू द फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 सोम्यान दिल्ली सकत मजती आसा म्हज्या हातांनी देवान सकत दिल्या म्हज्या तकलेन चिंची सकत म्हाका दिल्या म्हाका बुजोवन काय सकत दिल्या म्हाका उडासाची सकत दिल्या देवान दिली सकत म्हज्या खालसातांनी आसतना म्हाका टॅलंटाची सकत देवान दिल्या ह्यो सगळ्यो सकत म्हाका ही सगळी सकत नाना तरांची सकत म्हाका देवान दिसता दिल्या आसता म्हज्या हातांनी सकडी हांव करूंक शकता हांव करूंक शकता देवान सकत दिल्ली आसता हांव करूंक शकता देवान सकत दिल्ली आसता हांव सकडी करूंक शकता देवान तुका रचलां ताका कळीत आसा तुका कसलें आज प्रेशर आसा कसलें टेन्शन आसा म्हूण तुका जावं फायनान्शियल प्रेशर तुका जावं तुज्या रिलेशनल प्रेशर संबंदाचो प्रेशर आसूं पुरो भुरग्यांक वागोवचो प्रेशर आसूं पुरो फायनान्शियल म्हळ्यार ते पयशे दिवंक आहात हांगा बँकाक दिवंक आहात हांगा धाडूंक आहात घरा दिवंक आहात आवय बापाय भुरग्यांक फीज तें कसलें फायनान्शियल गी तुका प्रेशर आसूं पुरो एक मागीर तुजें रिलेशन तांचे कडेन समाना ऑफिसांत मॅनेजरा कडेन समाना आनी हांगा घरा कडेन हाचे कडेन समाना थोड्यांक बायले सांगातात समाना बायल सगळो दिसी टायम फ्रेंड्सां दिता न्हवऱ्याक दिना थोडो न्हवरो सगळो दिसी बायले कडेन कांय विचारिना दुसऱ्या कडेन विचारचें कांय करतना दुसऱ्या दिसान थंय जागो कोणाचो दुसऱ्या दिसान बायलेक गुतूच ना थोड्या कडेन बायल न्हवऱ्या कडेन कांय सांगना तिच्या कुटुंबा कडेन तांचे कडेन संबंद ती फ्रेंड्स हाड सगळो दिसी फ्रेंड्स हाडे गोवाक टायम ना गोवाक एटेन्शन ना थोडे फावटी न्हवरो कांय म्हणून सांगल्यार बायलेक हाचेर भायर गेलयत म्हणलो आणखी खातर जावन 15 वर्सां जालीं हाचे कडेन भायर गेलयत की म्हज्या विशीं भुरग्यांच्या विशीं म्हज्या कुटुंबा विशीं हाचेर भायर गेलयत की हांवें चिंतल्या बरी करता गी म्हजी सपनां जारी करता गी म्हजी आशा आसली म्हज्या आवय बापायक बरें करून पळयचें म्हणून हांव इतलें सोडटां हाच्या हातान दिलां म्हज्या भायर गेलयत की म्हज्या आवय बापाय पळयता म्हणलें म्हाका गॅरंटी आहा गी म्हज्या भुरग्यांक वयर हाडटा म्हणलें गॅरंटी आहा गी खंय भोयशे घालता तिका गोतूच ना थोडे टायम बायल सगळो दिसी इतलेशें जाल्यार पळय सगळ्या कडेन भितरलें दूद माडा म्हणून वचता म्हणटात पळय भितरलें दूद भितरले सिक्रेट्स पळय बायलेन भायर घालचे सिक्रेट्स ते जाल्यार पळय समाज जायना देखून तुका समाजाचें प्रॉब्लेम भुरग्यांक वाडोवचें कशें गी म्हणून ही पिड्येंत डील करचें कशें मम्माक कसली पिडा डॅडीक कसली पिडा म्हाका कसली पिडा बायलेक कसली पिडा म्हाका डील करचें कशें ह्या प्रेशरांत तुका चिडूंक सोडिनाका तुका मुड्डूंक तुका धाडोवंक सोडिनाका हे प्रेशर आसात ह्या प्रेशरान तुका धाडोवंक दिनाका चिड्डूंक दिनाका अशें चिड्डूंक ह्या प्रेशराक दिनाका फायनान्शियल प्रेशरात रिलेशनशीप संबंदाचे प्रेशर आसात संबंदाचे भुरग्यांक वागोवचें केलें म्हणल्यार ती धाड आसात पिड्येसान डील करचें म्हणल्यार ही धाड एका तरेची धाड प्रेशर संदिग्ध परिस्थिती म्हणटा हांव प्रेशर आनी असल्या प्रेशरांत तें प्रेशर तुका दांबूंक सोडिनाका प्रेशर वचून दी इल्लें प्रेशर सगळ्यांक घात आमकां सगळ्यांक घात सगळी देव धार्मीक मुखेल्यांक घात देव तुका तुजें तें घालतो
जर तर तुका पिडूंक प्रेशरांनी तूं प्रेशरान तुका चिड्डीचे मुड्डीचे तुका लगाड काडीचे म्हणून देवा कळीत आसलें जाल्यार कळीत आसून देवा कळीता देखून तुका थंय घाला म्हण लेखिनाका. देव मिस्टेक करिना. तुका खंय प्रेशरांनी चिड्डून नजो तुका दामून नजो तुका लगाड काडून नजो म्हणल्यार जाग्यार तो तुका दवरला. हांव हांगा आसा जाल्यार प्रेशरान म्हाका लगाड काडून जो म्हणून देवान म्हाका हांगा दवरला. ताका कळिता तो मिस्टेक करिना. देव मिस्टेक करिना. ही मेक्स नो मिस्टेक. देव मिस्टेक करिना. तूं कसले समस्या फेस करताय पळय तुज्या जिणेंत कसले समस्या फेस करताय म्हणून उडासा काड. तुका तें हँडल करूंक जाता की ना आंगी पळय जाता की ना पळय. कसले प्रेशर तूं हँडल करूंक तुका जाता. आतां देवा लागीं तुका थाळ पडा जाय. अरे की प्रेशर तूं हँडल करचें जाल्यार देवा लागीं तुका थाळ पडाचें. एग्रीमेंट इन एग्रीमेंट वीथ गॉड. तूं एग्रीमेंट आसा की देवा कडेन तुका एग्रीमेंट थाळ पडटा की एग्रीमेंट. डू यू एग्री वीथ गॉड. ना देवाचें तें सोड जालें. देवाचें काणून सोड जालें. देवाचें बंदामेंत सोड जालें. म्हाका पाळूंक जायना. ना देवा कडेन तूं थाळ पडटा गे पळय. देवा कडेन तूं एग्रीमेंट थाळ घालून खाणें. देवा लागीं समाज करून ओंदोवन वच. आतां देवा लागीं तुका थाळ पडा जाय. ह्या कामा लागीं इतलें वर्क प्रेशर आसा. ह्या कामा लागीं इतलें वर्क प्रेशर म्हज्या ऑफिसांत वर्क प्रेशर इट इज टू मच. आय कांट टेक इट. दीस मच वर्क प्रेशर I can't take it. It's too much. That's going to defeat you. And too much I can't do म्हणून जो. It's too much. हांव म्हाका जायना म्हणून जो. That is going to defeat you. तुका तें सलवून तुका लगाड काडटा. पयस पुस्तकां सांगता यू कॅन डू इट. पावर आसा जे थंय. ते दोन संगती 2 पावर आसात. 2 बायबलांत हांवें वाचून काडल्या 2 पावर आसात. एक पावर यू कॅन डू इट. आय कॅन डू इट म्हणलो. आय कॅन डू इट. आतां पळय गॉड हॅज गिवन मी पावर. आय कॅन डू इट. म्हाका करूंक जाता. आज इल्लें करता फाल्यां इल्लें करता. तितलें पुरो एक दीस करचें म्हणना. हांव ऑर्गनायज करता बरें कर प्लॅनिंग करता. म्हाका इतलें काम ऑर्गनायज करून इतलें करता. मागीरचें पळोवन गण्या देव रसलो देव पसूंक करता. आय कॅन डू इट म्हणलो पावर आसा. देखून म्हजे विरोध इतले आहात. म्हजे दुस्मण इतले आहात. आनी म्हाका एडवर्सिटी इतले आहात. एडवर्सिटी म्हळ्यार म्हजे विरोधूच चलता. तें पुरा ते विरोध आहात. आय कॅन डू इट पावर चिंचें. आय कॅन डू इट म्हणलो सकत. आय कॅन डू इट म्हणली सकता ती गल काणूची. तो पावर गल काणूचो. आय कॅन डू इट म्हणून. आनी एक पावर आसा आय कांट डू इट मेंटॅलिटी. आय कॅन डू इट पावर. आय कॅनॉट डू इट. आय कॅनॉट डू ही मेंटॅलिटी काण सोडिचे. आय कॅन डू इट म्हणलो पावर घालीचे भुरग्यांक. हांव क्लासीन घालतलो तुका 100 काडचे न्हू मॅथ्सांत. आय कॅन डू इट म्हणून आसता हांव. आनी प्लॅन कर सदां इतलीं 8 लेखां कर. 8 सम्स पर डे. आमी शिकयलें आसतना एका दिसा 8 दितालें हांव. 10 दिसांनी 80 जालीं. एक वर्सा कितलीं जालीं पळया. 8 करचेत आमी तशें करून दवरल्यान प्रॉब्लेमा. आमी करून ते करिल्ले बुकांत ते बुकांतले पेज तांकां तांणी हातान जाल्यार भुरगीं दरस काडटात. हे मोबायलान शॉर्टकट हे फोटो काडटात. पयलें नासलें तांणी बरोवनूच दवरचें. एक पेपर येता एक बुकान बरयचें. सिनियरांचे बूक आमी दितले हांव पळोवन. ते हे कॉपी करून दवरल्या 2-3 मातू. तांची ती सामस बोर्डार टिचर बरयतात आनी बरोवन काडून काणयचे. 8 प्रॉब्लेम घालता सांजेर. आनी ते बरोवन भुरग्यांनी बरोवन काडून ती सांजेर बसून करूंक घात. करून घरा व्हरचें. शिकोवणीचे दुसरे दिसा त्या 8 आनी पयल्याच्या दिसाच्या 2 दिता आमी. आयच्या दिसाची 3 दिता हांव. पळयता 5 साम प्रॉब्लेम दिता. फाल्यां परतून आयची आसली 3 पळय त्या दिसाची 3 तशें दिवन आमी भुरग्यांक टेस्ट करून कितल्या जाणांक मॅथ्स सुलाभ जातालें. आमी मॅथ्स शिकयताले हांव BSc जाल्ल्यान वरी मॅथ्स आनी सायन्स शिकयल्या वरवीं इस्कालांत मॅथ्सान भुरग्यांक वयर हाडूंक बारी सुलाभ जातालें. आय कॅन डू. आय कांट डू मेंटॅलिटी आसल्यार भुरग्यांक म्हजें तोंड पळयनाका म्हणचें. हांव इतलें ताका मोटिवेट करतालो भुरग्यांक. जूनांत जाताना आमचें पुरा आमी रजेर मॅथ्स करताले. सगळ्यो मॅथ्साचो बूक दिताले हांव भुरग्यांक. आनी मागीर थोड्या भुरग्यांक मात रमेश शिकयताले हांव. D क्लासीक मात. A क्लास सुपर भुरग्यांक तें A क्लासीन घालचें. B क्लासीन ती 80च्या तिकेचे उणें काडटले हांव. मागीर 60च्यान ते आसल्यांक C क्लासीन. D क्लासीन 40च्या उणें काडटले हांव. तांकां शिकोवन थोडीं थांतलें शिकल्या उपरांत दर काडून ती एक येवन पडलीं भुरगीं आतां. 4-5 जाणां भुरगीं थंय जावन हांगा येतात. हांगा येवन हांगाय टॉपर जाता ती एक येवन. ताका एक शिकोवन भुरग्यांक ती मौत आसली उजवाड आयल्यार पुरो. थोडीं भुरगीं फाटीन सुरतात तशें. ही आडकळ देखून आय कांट डू इट मेंटॅलिटी आमी काण सोडिचे. एग्जाम्पल ही आडकळ व्हडली आडकळ ही व्हडली आडकळ हे हिंड्रन्स हो ब्लॉक ऑन माय वे व्हडलो फातर मुयो घालून करतात पळय. व्हडली अडकळ आसल्यार मुयो व्हडलो फातर घालो जाल्यार वचोंक जायना जाल्यार मुयो तांणी काणयलो तो वस्तू काडून येतात. त्या
सायडींतल्यान येता उजव्याक शिक येतात थोड्यो मुयो उजव्या वचून आनी एक फातर तेला फाटी येतात आनी दाव्याक वचून आनी एक वाट करतात दाव्याक व्हडलो फातर थंय सोडटात तेणे खरी आनी आडकाळा जाल्यार मुयो फातरा वयल्यान वचून पळयतात मागीर फातरा वळो वचून पळयना तो आनकी व्हड जाल्यार सकडी मुयो सांगता म्हणून तो फातर लोटूंक पळयतात आमी तशें करचें कसली आडकळ आसा जाल्यार ती काडूंक पळयची आमी आय कॅन ओवरकम ती म्हाका काडूंक जाता आय कॅन ओवरकम करूंक जाता देखून ही कोर्ट केस एकली म्हणाली ही कोर्ट केस घेवपाक इतल्या वर्सां म्हजेर जायना हांव मेली म्हणून मागीर तें म्हणनाका तूं आय कांट डू इट मेंटेलिटी काड आय कॅन डू इट म्हणून ह्यो देवाचे उतार ताका दिसाक ती 3-4 फाटी म्हणोंका आमी बरोवन दिता फिलिपियन्स 4:13 बरोवन दिता ताका कोंकणीन बरोवन दिता आनी बरोवन दिले ती म्हणटा जाता म्हूण बघता आमच्या एकलो बरो लॉयरात 1-2 जण लॉयरात तांकां मात्र आमी दिवचें आमकां म्हळ्यार दोळ मुसर तांणी चीट करूं ना आनी मागीर ते काल करतात म्हळ्यार तांकां हांगा येवन तांची पिडाक गुण जाल्या देखून आमकां मोस केल्यार ती पिडाक हांवें पाटी आयल्या मागीर पाद्राब आमकां मागण्या करचें तांणी मोतीन घालें आसा तशें देखून एकलो समर्थीसून येवन जाल्यार अशें आमकां सेमीन हात धरून रावता म्हाकाच म्हजी भक्त सोडटा ताका पठान कली कठीण दूख आली हांगा मागण्यांक खंय ती गेल्या देखून आतां हांवें ती मिलार मिरजेर वचून ऑफिसाच्या पयलें असो रावता तो देखून ताचे कडेन आमी सांगून हांवें हांगा फोन केलो पळय दाडा फादर म्हणटा ती विण जाल्ल्या बरी ती केस विण जाल्ल्या बरीत हांव बळादीक आय एम स्ट्रॉंग आय एम एनॉयंटेड बाय द होली स्पिरीट म्हाका पवित्र आत्मो दिला जो आमच्या जो हांवें अध्याय 14 सांगता पवित्र आत्मो जेजू म्हणटा हांव येता आनी तुमकां पवित्र माजात दिता हेल्पर दिता हेल्प करूंक तुका बळ तुमकां बळ दिवचें आतां बळ ना तुमकां बळ दितलो पवित्र आत्मा येता म्हाका स्ट्रॉंग म्हाका पवित्र आत्मा आसा म्हणटा म्हाका स्ट्रॉंग म्हणून बघचें केदाळ हांव पवित्र आत्मा विशयान चिंता की हांव स्ट्रॉंग म्हणून बघता आय एम एनॉयंटेड म्हाका तेला आयला पवित्र आत्मा खाला म्हाका तेला आयलो आत्मो देखून म्हजी पवित्र आत्म्याची कंथारां आहात 7 कंथारां आहात म्हणजे 7 वट्टू घालून हांवें एका युट्यूबार घालां ती 7 तुमी आयकले जाल्यार तुमचें जिवन नंदान जाता तोली म्हाका पवित्र आत्म्या विशयान सगळ्या बायबलांत आनी सांतांनी कितें सांगलां तें सगळ्यो संगती वाचून इतल्या वर्सांनी त्यो जुकून धरून हांवें कंथारांत घाल्यात म्हजी कंथारांत ग्रोथ एक कंथार आयकताना तितलें बरें जाता आय एम एनॉयंटेड आय एम इक्विप्ड हांवें कितें करचें पळय आतां भुरग्यांक स्विमींगा येताना ताका त्या स्विमींगाचे वस्तू आनी परत सकडी रेडी करता आमी दिता इक्विप्ड भुरगीं जुनान तिस्कार येताना बॅग बूक सत्री कोट रेनकोट पुराय इक्विप्ड वेल इक्विप्ड कांय हें नासतना भिजोवंक ना सकडी घालून धाडटा इक्विप्ड सकडी जाय जाल्यार सकडी दिता देखून आय एम इक्विप म्हळ्यार हांव घालून खाणेलां सकडी म्हणजे तें आसा म्हाका तें लायलां हांव स्ट्रॉंग बळ दितालो पवित्र आत्मा म्हज्या ती राव करता तो पवित्र आत्मा आमकां समागती सकत दिल्ली आय कॅन डू इट म्हणलो पावर तो घालून आमच्या थंय आसा आय कांट डू इट मेंटेलिटी कांट सोडया आनी वो पावर घालया देखून आडकळी काण म्हजे परिस्थिती खालें जावन दी आनी परिस्थिती म्हाका सिच्युएशन कोलें बुडोवंक जावन दी काजार जायनासतना 30 आनी 8 वर्सां जालीं आनी म्हण चेडवा आतां हांगा बेंगलोरच्यान चेडूंक काजार जावन हांगा सांगोंक आयलां कोलो बरो गॉरमेंट कामार आसो 40 वर्सांचो न्हवरो हाका 30 आनी 8 कोलो बरें म्हण आनी भुरग्यां जालां तशें देखून परिस्थिती खली जाल्यार ती म्हाका बुडोवंक देव सोडिना कित्याक ताचो पावर म्हजे थंय आसा तो वळखून जियेल्या त्या दिशेन जेजूच्या वाट्यान चलतना सकडी जिणी नंदन जाता पावन जाता तशी नंदन करूंक पवित्र आत्मा आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्या सांगात आमची जिणी नंदन जावन दी आमेन.